नमस्कार, पया प्रुडंट खबरो. सेस आणि खासा टॅक्स लावून लोकांच्या बोल्सांतल्यान पैसे उखलपाचो सरकाराचो कारभार. आयिल्ले पैसे काडिल्ले खंयचे खंय कांयच ना. सेसांचेर खासा रिपोर्ट. मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात येता सुनावणेक. 11 एप्रिलाक सुनावणी. 28 मायनिंग लीज रिन्यू करपाक हायकोर्टान दिल्ल्या मान्यतायेक आव्हान. जगभरातल्या क्रिस्तांवां बरोबर गोंयचे क्रिस्तांव भावांनी पाळ्ळो गुड फ्रायडे. येशूक खुर्साचेर चडयलो तो दीस. चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसां. लुसोफोनियाच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांनी गेम्सां परस संमेलनां चड. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडले 300 कोटी. 2 वर्सांत जोड फक्त 5 कोटी. खेळा खात्याचो कारभार. आणि आयएसएलाचो एफसी गोवाचेर बहिष्कार प्रकरणाचेर 12 एप्रिलाक निकाल. 11 एप्रिलाक एफसी गोवाची मुंबय हजेरी. आयएफएफान फर्मायल्ल्या दंडाकूय एफसी गोवाचें आव्हान. खबरो विस्तारान. एखाद्या गजालीक म्हण गोंय सरकार लोकांच्या बोल्सांतल्यान सेस आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स काडटा खरो, मात तिजोरेंत गेल्लो पयसो खंय कड्डिलो काय विचारल्यार जाप ना. प्लास्टीक कोयर करपी पॅकिंगावेले सेसाचे तेच. 3 वर्सांक 3 कोटी जोडले. मोडले खंय ते खबर ना. ग्रीन सेस, लायब्ररी सेस, एज्युकेशन सेस अशा तरेच्या 4-5 तरांचे तरी सेस लायिल्ले आसात. मात आयिल्ल्या पयशांचे खंयचे खंय कांय ना. पळयात रिपोर्ट. 2013-14 वर्सा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान हो प्लास्टीक कोयर सेस लायिल्लो. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियलाचेर पॅक केल्ल्या सामानाचेर 2% सेस. ह्या सेसाचेर फाटल्या 2.25 वर्सांत सरकारान वट्ट 3.6 कोटी जोडले. प्लास्टीक कोयराचो विलो लावंक लायिल्ल्या ह्या सेसांतल्यान जोडिल्ल्या पयशांचें कितें केलें तें खात्याकूच खबर ना. त्या सेसाच्या विल्याची म्हायती खंय खात्या कडेन ना. आता सरकाराची नाटकां पळयात. सुमार 2.5 वर्सां सेस लावन जातकीच तो सेस 2% वेल्यान 0.5% मेरेन देंवयलो. कारण सरकाराक खंय तो सेस वसुलीक वेव्हारीक अडचणी येतात. मात ते खातीर सेस कायमचो काडूनय उडयना आनी जोडिल्ल्या पयशांचो हिशोबूय ना. ते शिवाय भारत सरकारान सर्व्हिस टॅक्साचेर स्वच्छ भारत सेस लायला. हे गोंयकारांक डबल टॅक्सेशन न्ही काय म्हूण विचारल्यार सरकार म्हणटा ना. सेस आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सांच्या बाबतीत सरकाराचो कारभार असोच चल्ला हें मार्चांतल्या बजेट अधिवेशनांतल्यानूच उक्ताडार आयिल्लें. लायटीचेर घेतिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सूय असोच भौशीक तिजोरेंत चल्लो. तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी कलेक्ट करता, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स कलेक्ट करता, वो 4 वर्सांत कितलो कलेक्ट केलो, खंय वापरलो? ड्युटी फंड आतापर्यंत कलेक्ट केलो 800 crores. कितले? 800 crores. कितले वापरले? ड्युटी फंड जेन्ना कलेक्ट करता तो कॉमन किटीन वयता. तो एक्झॅक्टली कितलो वापरला तो कॉमन किटीन वता सरकाराच्या. ड्युटी फंड म्हणून आमकां सेपरेट उरना आनी कॉमन किटीन वयता. इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणी यूज करपाक जाय. कॉमन पूल म्हणजे कितें? आमच्याच डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या डिपार्टमेंटाक सेपरेट आनी बँक अकाउंट ना. ते कॉमन किटीनूच वयता आनी तेतूनसून आमी वापरता. हें इतल्यार ना. शिक्षण, नितळसाण, पर्यावरण जतनाय, पब्लीक लायब्ररी असल्यो भौशीक सेवा लोकांक सारक्यो मेळच्यो म्हूण गोंयांत कितलेशेच तरेचे सेस आसात. दूध, लायटीचेर आनी फोनाच्या बिलांतल्यान सेसाची वसुली जाता. एक्सायज खातें लायब्ररी सेस घेता. एनजीटी म्हणटा ते प्रमाण पर्यावरण सांबाळपाचे बाबतींत गोंयची सुवात सकयल्यान पयली. पब्लीक लायब्ररी आसून नाशिल्ल्यात जमा. वीज नियामक आयोग म्हणटा गोंयच्या पावर सेक्टराची वाटूच लागल्या. आनी स्वच्छ भारत, नितळ गोंयच्यो भयो. मात सरकार सेजांनी तिजोरी भरपाची सोडिना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टात परत सुनावणी सुरू जाता. सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ली 28 मायनिंग लिजां रिन्यू करूंक हायकोर्टान गोंय सरकाराक बावटो दाखयल्लो. त्या निकालाक पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलें. ह्या केशीचेर 11 एप्रिलाक सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा. रिन्यू केल्ल्या लिजांचो फुडार अजून सुप्रीम कोर्टात हुमकळटा. गोयच्या मायनिंग लिजाचे अजून कांयच निश्चित ना. गोयची मायनिंग केस अजूनय सुप्रीम कोर्टान हुमकळटा. सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मायनिंग लिजांचे डीड चालीक लावंक हायकोर्टान गोंय सरकाराक मान्यताय दिल्ली. कोर्टाच्या ह्या निकालाक पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें.
आता ह्या केसीचेर 11 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा. ही केस प्राधान्यान घेवची म्हूण पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडेन मागला म्हूण सुत्रां सांगतात. ह्या लिजांतले 17 मायनींनी हे पयलींच मायनिंग ऑपरेशन सुरू केल्यात. मायन्स आनी मिनरल डेव्हलपमेंट नियामक कायद्या प्रमाण लीज डीड चालीक लावपाचो आदेश उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक 13 ऑगस्ट 2015 दिल्लो. मूळ मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येवच्या पयलींच राज्य सरकारान 28 मायनिंग लिजांचेर स्टॅम्प ड्युटी घेतिल्ली. हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सुप्रीम कोर्ट कितें निकाल दिता ताचेर गोंयच्या रिन्यू केल्ल्या लिजांचो फुडार थारतलो. मायन्स आनी मिनरल डेव्हलपमेंट नियामक कायद्याच्या कलम 8 पोटकलम 3 प्रमाण राज्य सरकारान 88 मायनिंग लिजां रिन्यू केल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. जगभरातल्या क्रिस्तावांबरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी गुड फ्रायडे पाळ्ळो. येशूक खुर्साचेर चडयल्लो तो हो दीस. त्या निमतान इगर्जी आनी कपेलांनी खासा मिसा जाली. मनीस जाती खातीर येशून जे हाल सोंसले त्या प्रसंगाची याद करून पाद्रींनी येशूचो त्याग आनी प्रेमाचो संदेश मिसांतल्यान दिलो. ते वाटेच्या आदारान आमचे मन बदलूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी ताणें हाडलेली सोडवणीची बरी खबर स्वत मानूंक आमकां पुर्ती कर. आज बोबाटी मारून कुर्सार मारूंक व्हरतल्या लोकां मदल्यान अशीर मोलाच्या फारिझेवां आनी धर्मशास्त्र्यां मदल्यान आनी वर काळजाच्या रुमकार शिपायां मदल्यान चलून फुडें सरूंक आमकां बळ आनी काळजीदार पडली. तेच क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. तुझ्या खांदार शेवटी ठाव तुझ्या खांदार शेव